वेलकम. आमी 2 वर्सां सरकाराक रिक्वेस्ट करताले सगळ्यांक की आमकां लोकांक विश्वासाक घे कितें प्रोजेक्ट हाडला 400 कोटीचो प्रोजेक्ट हे व्हड प्रोजेक्ट हाडप म्हळ्यार तुका खबर आसा गांवचे कायापलट जावंक शकता कितें जावंक शकता आमची थंय भाटां आसा प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा घरां आसा देवळां आसा हे सगळे थंय आशिल्लें सो हो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो उदकां आशिल्लो सो आमकां सगळ्यांक सांगलेलें की लोकांक हे विश्वासाक घे आनी करा म्हणून पूण गोव्हर्मेंटान टील डेट आयज पर्यंत कोणाकूच विश्वासाक घेतलो ना म्हणून आमी फाटली 25 दीस थंय उपोशणां बसले पळयताले वाट पळयताले आमदार येतलो कोण मिनिस्टर येतलो कोणी आनी खंयची ऑथॉरिटी येतली आमकां सांगतले एटलिस्ट डिस्कस करतले पूण हे 25 दिसां कोणूच येयले ना सो आमकां एक म्हणटा तशें फ्रस्ट्रेशनान आमकां हे लास्ट आमकां जे आमचो जो आवाज आशिल्लो तो कोणूच आयकना म्हणून लास्ट आमकां हे फ्रस्ट्रेशन आमकां आमच्या विधानसभेक वचोन दाखोवपा पडलें. अशें आमकां आयकपाक येयलां की तुमी बीजेपीकूच वावरताले आनी तुमकां एक टॅग दिलो थंयसर सीएमान ते तुमकां कितें म्हणपाचें कशें आसा आमी सगळ्यांक खबर आसा आमी खंयच्या पार्टीचे कितें आसा तें पूण खूब वायट दिसलें की आमी सगळी जे मेजॉरिटी आसतून सगळे आमगेले भंडारी समाज आसा वयल्यान बीजेपीचे मॅक्झिमम थंय वोटर आसा 3 मतदारसंघ लागता 3 मतदारसंघाचे MLA जे आसा आमदार आसा ते बीजेपीचे आसा मॅक्झिमम वोटर ते बीजेपी आसा आनी खूब अशें वायट दिसलें की आमचेच कोण आयकना आमी फक्त कितें आसा रिक्वेस्ट करताले आमी कोण कशें कितें पयशे मागनाशिल्ले काय बाबा आनी कसलो आमचो डिमांड नाशिल्लो आमी फक्त एकूच डिमांड तेन्ना दवरताले की लोकांक विश्वासाक घे लोकांच्या विश्वासाक घे म्हणून तेणी कोणाकूच विश्वासाक घेतला आनी जो टॅग जो हेणी लायला तो तुवें म्हणलें हांवूच तो घेयना म्हाकाय ती लज दिसपाक लागले तो जो वर्ड आसा तो तोंडान हें करपाक पूण तो तेणें आमकां म्हणलां हे फूल सावड्डेकारान हे फूल गोंयकारां तेणें हो टॅग लायले कडेन आसा कित्याक खूब कडेन अशे प्रोजेक्ट चालू आसा जे लोकांक नाका सो हो तेंकांय लागता कित्याक तेय टेररिस्ट अशें म्हणलेशें दिसता आमकां सो हो आमकां जाल्यार खरेंच वायट दिसलो आनी कितें आमी टेररिस्ट न्हू कितें आमचे गन घेवन गेल्ले बॉम्ब घेवन गेल्ले काय ना आमी खाली एक पोस्टर आमी घेवन गेल्ले आमकां जे सगळ्यांक सांगपाक कित्याक आमगे 25 दीस तेणें कोणेंच आयकलें ना लास्ट आमगे मजबुरी जाली म्हणून आमी घेवन गेल्ले सो सीएमाल हो स्टेटमेंट आमकां जाल्यार सगळे म्हाका पर्सनल सोडून दी कोणाकूच हो लायक जालें ना आनी तेजे आमी सगळे गोंयकार आमचे जे निशेध करतात. आमच्या क्रांतिकाऱ्यांचो सत्कार केला जे क्रांतिकारी आमचे गांव वाचोवपाक आयज झगडटा आमचे न्हंय वाचोवपाक झगडटा आमची कुळागरां वाचोवपाक झगडटा पळय तुका त्या क्रांतिकाऱ्यांचो हांवें सत्कार केला आनी काल जे स्टेटमेंट केला सीएमान टेररिस्ट म्हणून न्हू तेचो हांव निशेध करता. हे क्रांतिकारी आनी आयज गोंयान जे लोक आंदोलन करपाक भायर सरले ते सगळे क्रांतिकारी आयज हे खरे हे लढोवे मरे आमचे खरे जेंच्यांनी आपले आयज तेंच्यांनी सगळे पणाचेर लायला आनी आयज ते भायर सरले ते आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर भायर सरोंक ना आयज सरकार चुकला खंय तरी म्हणून ते भायर सरले आनी तेंच्यांनी कांयच चुकीचें करूंक ना तेंच्यांनी सरकाराचे दोळे उगडपाचो प्रयत्न केला आनी पोस्टर धरून तेंच्यांनी सरकाराक दाखयलें तुमी आंदोलन केलें तुमी आयकना उपोशण केलें तुमी आयकना कितें मागीर लोकांनी करपाचें कितें कायदो हातीन घेवपाचो कितें कायदो हातीन घेवन फायदो कितें आहा तेंच्यांनी आयज मेरेन 25 दीस जाले आयज मेरेन पीसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा आनी सरकारा कडेन एकूच मागणें करता आमकां मिराबाग बंदारा नाका कितें आनी आयज सरकार जबरदस्तीन त्या गांवांत एक डॅम आसतना एक येदो मोठो डॅम आसा सांगेर तो डॅम आसतना 10 किलोमिटर डिस्टन्साचेर हो बंदारा हाडपाक सोदता आनी तो बंदारो तेंचो गांव नश्ट करतलो घरां नश्ट करतलो कुळागरां नश्ट करतलो शेतां नश्ट करतलो आनी ती न्हंय जी आहा न्हू खारी आनी साई न्हंय ते एनवायरमेंट टोटली डिस्ट्रॉय जातले सारखे सो खंय ना खंय तरी सरकारान विचार करपाची गरज आसा तेंकां तुमी आयज एक रात दवरले कितें आमी तुमी आतां खंयच्या हेचेर दवरले तें आमकां खबर ना पूण तुमी तेंच्या बद्दल एक सहानुभुती बाळगूंक शकताले पूण तशें करूंक ना म्हटल्यार तुमी आयज जे सरकार जे चलयता न्हू ते डिक्टेटरशिपाचें सरकार आयज डेमोक्रेसीचो मर्डर जाल्लो आहा म्हणून जो तो गोंयकार आयज भायर सरला आपले गांव वाचोवपाक दोंगर वाचोवपाक शेतां वाचोवपाक रानां वाचोवपाक न्हंय वाचोवपाक सो हांव तेंचो आयज सत्कार करपाक खऱ्या अर्थान येयल्लो क्रांतिकारी म्हणून ते आनी हांव परत एकदां सांगपाक सोदता ते टेररिस्ट न्हू हे आमचे भंडारी भाव आनी भंडारी केन्ना टेररिस्ट जावपाक शकना हे उगडास दवरा. टेररिस्ट म्हणून आमच्या नीज गोंयकारांक जे नीज गोंयकारांक आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान म्हटलां म्हाका हांव तेजेर एक निशेध मारता. हे आमचे गोंयकार भाव ते फातर घेवन येवंक ना नो म्हणून ते हत्यार घेवन येवंक ना ते एकूच प्लेस कार्ड घेवन येयल्ले ते निशेध मारताले कित्याक आपणाच्या उदक सांबाळपाक ते पळय जमीन सांबाळपाक आपणाचो गांव सांबाळपाक जे आमचो गोवा गव्हर्मेंट हे सगळे धांपून घालता धांपून दवरता आनी
जेव्हा पळय डिस्ट्रक्शन करता गोंयांत तेजेर ते निशेध मारपाक येयल्लो तो भंडारा नाका म्हणून इतले दीस ते उपोशनाक बसलेले कोणें हा पण तेजे कोणें आयकोंक ना येयले आनी एसेंब्लीन तेणी दाखयल्या आनी हेच्याय आदीं आनी एक रिमांड करूंक कोत्ता 1985 29 जुलय ह्यो पळय एसेंब्ली जाल्ली आमची आनी तेन्नाच हेच्या PSUच्या भुरग्यांनी येवन पॅम्पलेटां उडयल्ली एसेंब्लीन हे आमचो इन्सिडेंट हा हो आमचे रिमांड करूंक कोत्ता हे एसेंब्लीन जाल्ले कोणें ना हे आमी भयंकर तुमी इश्यू घेयनात म्हणून आमकां चेपून दवरतात म्हणून इतलें हें जाता आयज लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आमचें खूंय पावल्लें कोणें ना आतां तेजेर उलय लॉ अँड ऑर्डर आयज तुमी म्हणटा तुमीच ब्रेक करतातलो आयज पेडण्या पळय एडवोकेट सदानंद वांयगणकराक जो आपणाच्या क्लायंटाच्या बराबरीन गेल्लो पळय तेका मारून हें केलो तेजेर आयज कोण केस हें जायना सो अहें हेतल्यान फुडाराक येतले नाका जावपाक जे प्रोजेक्ट गोंयांत नाका आनी गांवांत नाका ते पळय निशेध मारतात तेंचेर तुमी विचार करचो जबरदस्ती हाडून घाली नाका तेका लागून हे पळय हे तुमकां हें जाता हेच्या फुडें असले न जावपाक जाय जे येतले नश्ट करपाचे प्रोजेक्ट तुमी हाडी नाकात जे पयले गांवांत विचार फुडें जाय ओ नाका पळय ते आनी गांवचो लोकांचे मान्यताय घेवनूच तुमी प्रोजेक्ट हे करात गांवचो डिमांड आसा सरकारा कडेन हो बंधारो नाका हो निषेध करपा खातीर फाटली 25 दीस जाले मिराबागाक हें आंदोलन चलता फाटली 2 वर्सां जाली सरकारा कडेन परतोन फॉलोअप मिराबाग गांवच्या जनतेचें आसा पंचायती कडेन फॉलोअप आसा ग्रामसभे कडेन मांडटा पूण कांयच न्याय मेळना ह्या कारणान आमचे मिराबागचे भाव आपा उपेंद्र सागर उमेश विधानसभेक गेल्ले हे सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवपाक आनी त्या प्रमाणे हे जे आंदोलन आसा हे आंदोलन जो पर्यंत मिराबागचो बंधारो लेखी उत्तर मेळना सरकारा कडल्यान तो पर्यंत हो लढो चालूच उरतलो आतां सरकार म्हणटले कायदो हाती घेता आमी कायदो हाती घेयना सरकार कायदो हाती घेवपाक भाग पडटा तेन्ना फुडली वाटचाल जी आसतली आतां आमी मिराबागा वतले गांवांक वतले आनी मिराबाग गांवचे जी दिशा ठरयतली त्या दिशा प्रमाणे फुडली वाटचाल आसतली